सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार ही आयचे मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट आमी किरीत भाशेन भेटयता. देवाक दिन वासून सांत आंतोनी वरवीं जी बरेपणां घेतल्यान त्या पासत रितीन आनी रोमाल्द कुतिनो मिसाची भेट भेटयतात. आमची जण एकल्याची इंतेसांवां देवा मुखार दवरुया ह्या आयच्या मिसाची भेटीन. आयज आमचे ऑल्टसव मित्सी लुकस आपलो जल्माचो दीस मनयता. ताचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. एल्विस सरिता रायजा फेर्नांडीस आपणा पासत किरीत भाशेन मागूंक लायता कोविड-19 पिडेक आपूण सांपडल्यान देखून. तशेंच हेर सगळीं जी कोविड-19 पिडेक सांपडलेलीं आसात तांचे पासत मागुया. दोतोर नर्सी हेल्थ वर्कर्स जे वावर करतात तांचे पासत मागुया. आमच्या सरकारा पासत मागुया. भोव करून आमच्या सरकारान फावो ते निर्णय आनी बरे ते निर्णय घेवंक आनी जे चुकीचे आसात आनी लोकांचेर आड आसात ते फाटीं घेवंक आमच्या सरकाराक किरीत भाशेन कृपा आनी बळ मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. भोव करून आयज आमी पेरपेत सुकूर सायबिणीचो उगडास करता. सगळीं आमची मागणी तिचे मजतीन देवा मुखार इल्लोसो वेळ दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणींनो, आयज साद्या काळाचो 13वो आयतार. आयचे पवित्र मिसाचे भेटेचो विशय तो तांचे बरोबर गेलो. जायरुसाचे मागणे आयकून ताचे दुवेक पेकोवणी दिवंक जेजू तांचे सांगाता वेता. जेजू सगल्या लोकांच्या गरजाक पावलो. जोरूय ताचे गरजेचे वेळार ताका सगल्यांनी सांडलो. आयच्या सेवा धर्मांत जेजू आमच्या सांगाता आसा म्हूण आमकां आस्वासन दिता. आमच्या सुखा दुखा वेळार जेजू आमचे बरोबर रावंक सोदता. जायरूस आनी रोगपात जाल्ले बायले भाशेन आमचे सोवे देव शेगूण म्हणगे भावात बोरवोसो आनी मोग आसता तेन्ना जेजूचें खरें आसणें आमी अणभवूंक पावता. तर हे तिनूय देवचे गूण आमच्या जिवितान आपणावंक जेजूचो सांगात अणभवूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. भावा भयणीनो, देव शेगूण आमच्या जिवितान आमी पाडून आमी भावार्थी आनी आमी जेजूचे पाटलावदार म्हूण दाखयता आनी जेजू आमचे सांगाता आसा म्हूण दाखयता. आनी हे देणें व्हडांतलें व्हड सायबीण माय सवें किरीत भाशेन आमकां दिसून आयलां आनी दिसून येता. आनी दिसाच्या दिसाक आमी तिची भोक्ती करता. तांचे सवें हे देव शेगूण ती वाडोवंक आदार दिता. तरी आसतना जायते पावटी हे देव शेगूण जिवंक आमी चुकल्या. जेजूक आमचे सांगाता घेवंक आमी चुकल्या. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. सोम्या जेजू मिसाक वचून तेर्स करून
आनी हेर मागण्यांनी वांटो घेवन आमी भावार्थी म्हूण दाखयलां. पूण कोस्तां दुखां वेळार तूं आमच्या बरोबर आसा म्हूण भावार्थ दवरूंक विसरल्या. आमकां बोगोस. सोमया काकुतकोर. क्रिस्ता जेसू, आमचो धर्म आमकां बरवशाची मनशां जावंक आपयता. सोंसणीक जावन तुजेर बरवसो दवरचे सुवातेर गुणगुणून तुका आमी दुखयला. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकुतकोर. सोमया जेसू, खुर्सार आमचे सवें तुवें उत्तम मोग दाखयलो. तुजो मोग आमच्या जिवितांत अणभवून ल्हान ल्हान कोरण्यांनी एकामेका सवें तुजो मोग दुसऱ्यांक वांटूंक आमी चुकल्या. आमकां बोगोस. सोमया काकुतकोर. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजीं भुरगीं आमकां करून उजवाडाचीं भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलें. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. बोगोर, तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमकां सदां जियेशीं कोर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. जानवाईच्या पुस्तका वेले वाचप. मरण देवान करूंक ना. जिव्यांचो नाश करूंक ताका आवडना. सगलें ताणेंच रचलां. तें वर्तुचें म्हूण रचलां. संवसारांतली रचना बोरली. ताचें सवें मोरादीक वीख मेळचें ना. आनी प्रितुमेर नरकाची पदवी चलोना. कित्याक प्रमाणीकपण कदींच मरोना. देवान मनशाक अमोर केलो. आपणाच्या सोयंबा सारको ताका रचलो. देंवचाराच्या नाटकायेन की संवसारांत मरण हाडलें. ताची बागेली ती चाकतली. देवाचें उतर हें. देवाचे बळकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो.
आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. सगळीं म्हणुया. तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. हांव तुका वाकाणटा सर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय आनी म्हज्या दुस्मानाक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय. सर्वेस्परा तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलोय. फोंडां देंवतल्या मदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान गोठाय दिली. जबाब. आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्पराच्या भोगतानो ताका स्रोतांक गाया. तो पवित्र म्हूण उगडासतोरात आनी ताची स्तुती कोरात. ताचो राग खिणा भितर ना जाता पूण ताचें बोलेपण जिवीतभर थोगता. जोरी रात काडली दुखां घडोवन तोरी फात्या परार संतोशान उल्लासता. जबाब. आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्परा म्हाका आयक म्हजी काकूट कोर. म्हाका पाव सर्वेस्परा दुखांत रोडण्यांत काडटलो दीस. तुज्या दारान आतां उठ्ठा नाचता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुका दिन वाचतलो निते काळी. जबाब. आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकाराक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, जशी तुमी सगल्यांत पयलीं मुणगे भावार्थांत उलोवपाचे हुशारकायेंत जाणवायेंत सगळे जतनायेंत आमी तुमकां आनी तुमी आमकां दाखयलेल्या प्रिती मोगांत तशींच ह्याय उदार काळजाच्या कामांत पयलीं जायात. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी बरी वळखतात. ताचे दुर्बळकाये वरवीं तुमी गिरेस्त जावचे खातीर तो किरेस्त जावन तुमचे पासत दुर्बळ जालो. दुसऱ्यांचे गरजाक पावूंक तुमी आपटो दोपटाचे अशें हांव म्हणना, पूण म्हणूंक सोदता तें हें. तुमकां आतां चड आसा तांतले काडून तांच्या गरजांक तुमी पावात आनी एक दीस तांकां चड आसतले तांतले काडून ती तुमच्या गरजांक पावतली. अशी सगल्यांची तीच गोट जातली. तर अशें बरयलेलें आसा, जाका चड आसा ताका ओगळें जावंक ना आनी जाका थोडें आसा ताका उणें जावंक ना. देवाचें उतर हें. उद्गार.
spora, sui sorves spora, sui, 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 sui. Sui sorves spora, sui sorves spora, sui, 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 sui. आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण परजळयलें. Sui sorves spora, sui sorves spora, sui, 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 sui. Sui sorves spora, sui sorves spora, sui, 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 sui. सुरवेस्पोर तुमचे सोवे आसूं Tumce soveasu, मार्क पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान moira tuca somia. जेजू परतून वड्यार चडून दर्याचे पेली तोडी वेतोच लोकांची व्हड उरपूंच ताचे सरशीं एकटवली आनी तो दर्याचे धडीर आसलो तेन्ना जायरूस म्हणलोलो देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांतलो एकलो आयलो आनी ताका पळोवन ताच्या पांयां पडलो आनी ताचे कडेन एक व्हड उपकार असो मागूंक लागलो. म्हजी धूव मरणाचे तोणीर पावल्या, ये आनी तिचेर तुजो हात दवर, तिका बरी कर, तिका वाचूं दी. आनी तो ताचे बरोबर गेलो. पुष्कळ लोक ताचे फाटल्यान गेलो आनी ताका चेंचतालो. 12 वर्सां रोगतपाट जाल्ली थंय एक बायल आसली. सोबार वैजांच्या हातान जायतें दूख भोगूनय आनी सगलो आपलो दुडू खर्चूनय तिका कांयच गूण पडूंक नासलो. पूण ती अदीक पाश्ट जाल्ली. जेजूची खबर आयकून ती लोकां मदल्यान ताचे फाटल्यान गेली आनी ताच्या आंगोस्त्राक तिणें हात लायलो. ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातलीं अशें ती आपणा भितर चिंतताली. आनी रोखडीच तिच्या रोगताची झर सुकली. आपूण पिडेंतली बरी जाली म्हूण तिच्या जिवाक भोगलें. पूण आपणा भितरलो एक गूण भायर गेलो म्हूण आपशींच ओळखून जेजून लोकां वाटेन वळोन विचारलें, म्हज्या आंगोस्त्राक कोणें हात लायलो? आनी ताच्या शिसांनी म्हणलें, लोक तुका चेंचता म्हूण तूं तर पळयताय आनी तरूय म्हाका कोणें हात लायलो अशें म्हणटाय. पूण कोणें हें काम केलें तें पळोवंक तो भोंवती नदर मारून रावलो. तेन्ना आपणाक घडलां तें ओळखून ती बायल भियोवन आनी कांपून लागीं आयली आनी ताचे मुखार सरपटली आनी सगलें खरें तें तिणें ताका सांगलें. ताणें म्हणलें, धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. शांतीन वच आनी तुजे पिडेंतली मेकळी जा. तो उलयता थंयच आसतना देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यागेर थावन धाडलेले मनीस पावले आनी तांणी म्हणलें, तुजी धूव भायर पडली. गुरुजीक आनीक त्रास कित्याक दिताय? पूण जेजून तांणी म्हणलेलें तें आयकून अधिकाऱ्याक सांगलें, तूं भियेनाका, भावार्थ मात दवर. आनी ताणें पेद्रू, जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव हांचे भायर कोणाकूच आपणा फाटल्यान येवंक दिलें ना. अधिकाऱ्याच्या घरा पावतूच जेजून बोबाळ आनी लोकांचें रडणें आनी जायतो विलाप देखलो आनी भितर वचून तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक आकांतात आनी रडटात? चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी लोक ताका हांसूंक लागलो. पूण तांकां सगल्यांक भायर घालून चेडवाच्या बापायक आनी आवयक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चेडूं आसलें थंय तो भितर गेलो.
आनी चेडवाच्या हाताक धरून ताणें म्हणलें, तालिता कुम, म्हणजे चेडवा तुका सांगता उठ. आनी रोखडेंच चेडूं उठलें आनी भोंवूंक लागलें. ताका 12 वर्सां आसलीं. लोक अजाप जावन भारी थोटाकलो आनी कोणाकूच हें गमना जावंक जेजून झडझडीत फरमायलें आनी चेडवा कितेंय खावंक दियात म्हूण सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाखाणी तुका क्रिस्ता. माये पेरपेत सुकुरीची तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. भाव भयणीनो, हे मागणें आमच्या मदल्यांत जायत्या जाणांनी जायते पावटी केला आनी भोव करून जीं कोण बुधवाराची भोक्ती पाळटात तांणी सायबीण मांयचे विशीं आनी सायबीण मांयच्या विनवणे वरवीं जायत्यो मिलाग्री घडलेल्यो आसात. तेरसाच्या मागण्या वरवीं जायत्यो मिलाग्री घडलेल्यो आसात. हाची आमकां म्हायती आसा, त्यो आयज परतून हांव डिटेल्सान सांगना, पूण ज्यो आमी जाणात त्यो आमच्या मनान हाडुया. आयज मिसाचे पयलीं आमी 2 व्हिडियो घातल्यात. एक मॅरी हेल्प ऑफ क्रिस्टियन्स आनीक पेरपेत सुकूर सायबिणीची जी इमाज आसा ताची म्हायती दिवन. आनी तातूंतय जो अर्थ आमचे मुखार दवरला तो हें सगळें आमचे पासत करता ती सायबीण माय आपोण करिना, मारिया आपोण देव न्हय, पूण खेरीत भाशेन आमचे पासत विनवणी करपी एक मध्यस्ती, एक बेस्ती, सादी मध्यस्ती न्हय, पूण एक भोव पदवेदार मध्यस्ती, जी काना गांवांत त्या शिसांक आनी त्या लोकांक सांगता, जे कोण वावराडी आसलेले तांकां सांगता, तो सांगीत तितलेंय करात. भाव भयणीनो, आमच्या जोण एकल्याच्या जिवितांत तेरसाच्या मागण्या वरवीं जायते पावटी बरेपण आयलां तें उगडास करुया. जायते जाण आपले ट्रॅवल करता आसतना, गाडी चलयता आसतना वो एके सुवातेर दुसरे सुवातेर वेता आसतना तेरसाचे मागणें करपाची संवय करून आसात. आनी तांकां जरी तर तुमी विचारलें आनी तांच्या जिवितांत पडलें जाल्यार जायते पावटी असलें मेळटलें, एक्सिडेंट जावपाचो मातसो चुकलो, वो ओपसो एक घडलेलो पूण हांव वाचलो, हांव आनी म्हजी फामील वाचली, असलें जायत्यांच्या जिवितांत आसा. देखून एक खंयचोय आयज एक खंयची देख कशी तुमच्या मुखार दवरिना. आमच्या जोण एकल्याच्या जिवितांत असलें आसतलेंच, तेंच आयज आमकां एक सायन कशी घेवया. भाव भयणीनो, आयज देवाचें उतर आमचे मुखार काय बरें ही चिंतना मांडटा. देव जरी तर आमचे बराबर आसा, देव आमच्या सांगाताक आसा, जाल्यार आमकां कितेंच वायट जावंक शकना. पूण आमचे भोंवतणी जी परिस्थिती आसा ती आमकां जिवीत आनी मरण हाचेर नियाळ करूंकूय आपयता. आनी भोव करून आतां ह्या गेल्ल्या 2 वर्सांनी ह्या विशयाचेर आनी हे घडणेचेर आनी हें जें आमच्या जिवितांत जाता, जिवीत आनी मरण, ताचेर आमी जायतो कडेन नियाळ केला. कितलीं जाणां मरून गेलीं ह्या गेल्ल्या 1.5 वर्साक, कितल्या जाणांचो जीव गेलो, जाल्यार कितलीं जाणां आमी जिवीय आसात. आनी तातूंत असलो प्रश्न पासून आयला जायते पावटी, हे जे कोण चोर आसात, नागवणे आसात, लुट्टात, ते कित्याक मरना, बरो लोक आसा तो कित्याक मरता. आयची वाचपां भाव भयणीनो आमच्या मनार उजवाड घालता. आयज पयलें वाचप जाणवायेच्या पुस्तकांतलें आमी आयकलां. आनी जाणवायेचें पुस्तक आमकां कितें भाशेन सांगता, मरण देवान करूंक ना, देवान फकत जिवीत केल्लें. पूण देंवचाराचे नाटकायेन पातोक भितर घालून हें मरण देंवचारान हाडलें. जाल्यार आमी ह्या पातकाची आनी ह्या मरणाचे शिकार जाल्ले आसा, कित्याक आमी पातकाक रोखडींच सांपडटा. पातक आमचे भोंवतणी वेळो घालूनच आसा. आनी जायते पावटी आमी देव जो आमचे बराबर आसा, जो आमचे बराबर वेता, ताका आमी काडून कुशीन दवरता आनी पातकान पडटा. देखून मरण आमकां एके भाशेन घांस मारून आसा. हें जाणवायेचें पुस्तक ही चिंतना आमचे मुखार दवरता. जे कोण बरे आसात ते जिवे उरतले आनी पाड आसात ते मरतले अशें न्हय.
पूण जे कोण बरे आसात ते जरी तर पयले मरतात आनी जे कोण वायट आसात ते मरनात उरतात तशे जाल्यार घडये देव एक सयेग आनीक दिता जिवीत बदल देवा वाटेन यो देवाक बराबर घे पूण हें सदांच तशेंच उरूंक जायना हेंय जाणवायचें पुस्तक आमकां शिकोवन दिता आनी अशें करता आसतना कोश्ट आसात हे कोश्ट जे आसात ते किरीत भाशेन हे कोश्ट बेश्टे सादे आमचेर ओडयल्ले कोश्ट न्हय एक खास्त कशी न्हय पूण ह्या कोश्टांतल्यान जें कितें आमी निवळ करूंक जाय जें कितें आमी जाग्यार घालपाक जाय तातूंत हे कोश्ट वापरता म्हणटच कोश्टांक फोड आसा जरी तर आमच्या मदल्या कोणाकूय कोश्ट आसात आनी आमकां दिसता म्हाकाच कित्याक हे कोश्ट म्हजे कोश्ट कित्याक सोंपोच नात ते वाडत कित्याक आसात जाल्यार हीं चिंतनां आमच्या मनान हाडूंक आमी प्रयत्न करची की तुज्या कोश्टा वरवीं ह्या संवसाराचे सोडवणेक देव एक आनीक पावल मारता तुजो सयेग जाय आनी हें जरी तर आमी करतले जाल्यार भाव भयणीनो आयच्या सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलां तशें हे देवशे गूण आमचे भितर आमी परतून जागृत करूंक जाय भावार्थ बरवसो आनी मोग आयच्या वाचपांनी आमकां हें मेळटा हो भावार्थ इतलो व्हड भावार्थ आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां दोग जाण मनशां वरवीं दिश्टी पडटा एक जायरूस आनी दुसरी ही रोगपाट जावन दुयेंसाक सांपडलेली वो मरणाक सांपडलेली वस्तरी दोगूय जाणांक जरी तर घेतले जाल्यार जायरुसाची धूव जी आसली ती कुडीच्या मरणान मेल्ली ती भायर पडली गुरुजीक आनीक आतां त्रास कित्याक दिताय अशें म्हणून ताचे अधिकाऱ्यागेर तावन मनीस आयले तांणी सांगलें ती भायर पडली ती आनीक वाचची ना गुरुजीक त्रास दिना काय कुडीचें मरण भाव भयणीनो आमी सगल्यांनी पळयलां आनी भोव करून आतां ह्या महामारीच्या वेळार मरण आमच्या मुखारूच आसा जायतीं जाणां आमी घडये हॉस्पिटलांत पावल्यांत कोवीड हॉस्पिटलांनी थोड्यांनी ट्रिटमेंट घेतला जाल्यार थोडीं आपल्या घरच्यां बराबर रावल्यांत मेल्लीं मोडीं हॉस्पिटलांतलीं भायर सरतात तीं आमी आमच्या दोळ्यांनी कितलींच पळयल्यांत एकूच दोनूच न्हय कितलींच मोडीं अशींच भायर सरतात मरण आमच्या दोळ्या मुखार आयलां कुडीचें मरण जाल्यार दुसरे वाटेन ही रोगपाट जाल्ली वस्तरी ती जिवी आसा चलता भोंवता आनी इतली जाणटीय जाल्या इतलीं वर्सां जेन्ना तिचे सवें हें घडलां तेन्ना भाव भयणीनो आमच्यान समजूंक जाता तिणें जायते पावटी म्हणलेलें आसलें आसतलें सायबा कित्याक म्हाका जिवीत दवरल्या म्हाका मरूं दी म्हाका व्हर हांगाची कित्याक तिका कोण लागीं घेनासलो तिका तिच्या घोवान पासून आफडूंक जायनासली कायदो पवित्र पुस्तकांतलो सांगता कित्याक रोगपाट जाल्ले वस्तोरेक आपल्या घोवान पासून हात लावंक जायना जाल्यार असल्या वातावरणान ही वस्तोरी दिसाच्या दिसाक मरताली म्हणूंक जाता एक आत्मीक मरण आनी घडये मागताली म्हाका सायबा मरूं दी आमचे मदलीं कितलीं जाण म्हणना हे भाशेन भोव करून जेन्ना आमी एकसुरपणान आसाव आमी कश्टवतां त्रासान आसाव लोक आमकां बरे भाशेन लेखिना आमची घरचीं आमकां लेखिना आमचीं भुरगीं आमचे पूत धुवो आमकां लेखिना तेन्ना आमचे मदलीं कितलीं जाण हें म्हणप पावना आसतलीं सायबा व्हर म्हाका मरण फावो कर जाल्यार असली गोतीक सांपडलेली ही वस्तरी दोग जाण आसात कुडीचें मरण आनी आत्म्याचें मरण आनी दोगूय जाणांक जेजू जिवीत दिता आनी दोगांयकूय जिवीत दिता तेन्ना जेजू तांचे बराबर वेता जशें आयचो विशय आमकां सांगता तो तांचे बराबर गेलो तो जायरुसा बराबर गेलो तो लोकां बराबर गेलो तो हे वस्तरी बराबर गेलो जरी ही वस्तरी आमच्यान म्हणूंक जाता ती जेजू बराबर गेली पूण जेजू तिचे बराबर आसा कशें कळटा जेन्ना हे वस्तरीन आपल्या भावार्थान चिंतलें ताच्या आंगोस्त्राचे देगेक पासून हांव हात लायन जाल्यार हांव बरी जातलीं इतलीं वर्सां दोतोरांक कितलेच दुडू मोडले आनी थंयसरूय कोश्टवली हे सगळे कोश्ट काडून जाल्या उपरांत आतां निमणो बरवसो जेजू विशीं तिणें आयकलां जाल्यार ह्या जेजूच्या आंगोस्त्राक पासून हात लायत जाल्यार हांव बरी जातलीं हो भावार्थ आनी ह्या भावार्थान आपणाच्यान जाता ते भाशेन चिड्डोन मुड्डोन
ते लोक चेंचतालो तातून पासून ती मुखार चल्ली. ही उतरां जीं आमी आयकल्यात, लोक तुका चेंचता म्हणजे जायतो लोक आसलो, हे वस्तुरेक आनी मुखार सरपाक एक चान्सूच नासलो. दुसरे वाटेन जेजू कोणा बरोबर वेतालो तो जायरूस, तो एक अधिकारी देव मंदिराचो, आनी ताचे बरोबर जरी तर तो वेता जाल्यार एक हे दुबळे गरीब वस्तुरेक कसलो चान्स आसा? नाच. तरूय आसतना ह्यो आडकोडी आसुनूय ती चिड्डून मुड्डून खंयच्यान तरी पावली आनी जेजूक वो जेजूच्या आंगोस्तराक तिणें हात लायलो, भावार तिचो. जायरुसानूय तेंच म्हणलें, म्हजी धूव मरणाचे तोडीर आसा, फकत तुज्यान तिका वाटावंक जाता, तिका वाचूं दी, तिका साल्वार कर, तिका बरी कर हे पिडेंतली. आनिकूय भावार्थाचे नमुणे भाव भयणीनो आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटात. असलोय मनीस आमकां मेळ्ळा जो आपल्या चाकरा पासत जेजू लागीं मागूंक आयिल्लो, आनीक एकलो आपणाचे धुवे पासत मागूंक आयलो, आनी जेजून जेन्ना म्हणलें भावार्थ दवर, तेन्ना ताणें म्हणलें म्हज्या उण्या भावार्थाक मजत कर, इनक्रीज माय फेथ. भाव भयणीनो, आयज आमचेय मदलीं असले गतीन जायतीं आसतलीं. आमकां भावार्थ दवरूंक जाय, पूण आमच्यान भावार्थ दवरूंक जायना. पूण इल्लोसो तरी भावार्थ आमकां आसा. तर असल्या वेळार भाव भयणीनो, ही वस्तुरी जी आपलो भरवोसो घट धरून आसा, ती आमकां एक देख जावं दी. कितलेंय वायट आमचे भोंवतणी जावं, कितलेंय पाड आमचे भोंवतणी आमकां दिसूं, असल्या सगल्या वेळार जेजूचेर भावार्थ दवरता तांकां केन्नाच वायट जावचें ना. हो क्रिस्ती बरवसो हे वस्तुरे सवे आमकां दिसती पडटा. तो आमच्याय जण एकल्या सवे जरी तर आसा जाल्यार हे महामारींतली तशेंच जें वायट ह्या दिसांनी आमचे भोंवतणी घडटा तातूंतल्यान आमच्यान सलामती भायर सरूंक जाता. आनी आमचो बरवसो हो, आमी कितलींय काळोखान आसात आनी त्या भुंयारांतल्यान वेतात जाल्यार त्या भुंयाराच्या भायर उजवाड आसाच. देर इज एन एक्झीट टू एवरी टनल अशें म्हणटात. जाल्यार भाव भयणीनो, आतां सद्याक जरी तर आमचे मदलीं कोणूय आजून पासून काळोखान आसात, भिरांतीन आसात, आजून पासून भावार्थ घट जायना, जाल्यार हेंच आमकां हो बरवसो, क्रिस्ती बरवसो धरून फुडें सरूंक आयचीं हीं वाचपां आपयतात. आनी हें सगळें जाता आसतना जेजूचो मोग आमकां ह्या मनशां सवें दिसती पडटा. जायरुसाचे फामिली सवें दिसती पडटा, त्या 12 वर्सांच्या चेडवा सवें दिसती पडटा, हे वस्तुरे सवें दिसती पडटा. ती बरी जाल्या उपरांत तिणें जेन्ना मानून घेतलें, वय हांवूच ती भियेल्ली ती. कित्याक जेजून हो येदो व्हडलो इशू करूंक जाय आसलो काय? कोण ती म्हाका हात लायल्या? शिसूय विचारतात. हे सगलो लोक तुका चेंचता म्हण तूं पळयता आनी तरी पूण विचारता तुका कोणें हात लायला काय म्हूण. जाल्यार कारण जेजूचें पळयत रावलो. हे वस्तुरेक एके भाशेन भायर उडयल्ली, घोराब्यांतलीच भायर, समाजांतली भायर. आतां तिका परतून तिच्या घोराब्यान घालपाक जाय, नव्यान तिका ह्या समाजान घालपाक जाय, लोकांनी तिका मानून घेवपाक जाय, देखून परगट करूंक जाय. आनी हेंच जेजू करता. ती पिडेंतली भायर सरली, ती पिडेंतली बरी जाली, हें परगट करता. आपणा पासत न्हय, आपणाक पॉप्युलॅरिटी मेळचे पासत न्हय, पूण हे वस्तुरेक नव्यान तिचो होक आनी नव्यान तिचो जागो दिवं. आनी दुबावेरेत तिका पळयली तितल्यांनी हें म्हणलें आसतलें. भाव भयणीनो, हो मोग जेजूचो, त्या पासत तिका येदे जाणटे वस्तुरेक जेजू जो तिचे मुखार भुरगो तिका म्हणटा, धुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली, शांतीन वच आनी तुजे पिडेंतली मेकळी जा. जेजू सोडवणदार आमकां मेकळीकाय दिता. भाव भयणीनो, ही मेकळीकाय कोणाक? दुबावेरेत जे कोण जेजूचेर विस्वास दवरतात, जेजूचो पाटलाव करतात तांकां. पूण त्याच बरोबर घोडे जायते जाण हिणांतले भायर आसात. आयज वेगवेगळ्या धर्माचो लोक जायती भक्ती करता, भोव करून सायबीण मांयची भक्ती करता आनी तिचे लागीं मागूंक येता. म्हणुया वालांकिनी सायबीण, पेरपेत सुकूर सायबीण, वो जायत्या नांवांनी आमी सायबीण मांयक जेन्ना वळखता तेन्ना जायतो दुसऱ्या धर्माचो लोक सायबिणीची भक्ती करता आनी तिचे लागीं हेंच मागता, हो आलाशिरो. आनी आमी हे पेरपेत सुकूर सायबिणीचे मागणें करता आसतना जायते पावटी म्हणटा, जायते पावटी हांव निर्भागी जावन पडलो.
कित्याक हांवें म्हजी भेट तुका केली ना, हांवें मागणें करूंक ना, हांव मागण्यांत घोट रावंक ना, पातकान उरलो. तरूय आसतना हांव कितलोय अनुपकारी जायत जाल्यार पासून तूं म्हाका मजत करतली म्हूण म्हाका विस्वास आसा, भरवसो आसा. आनी ती कशे भाशेन करता ती आमकां जेजूशी व्हरता, जेजूक आमचे बराबर चलयता. आनी अशें करता हांव तेन्ना भाव भयणीनो, आमी हो मोग दुसऱ्या सवें दाखोवंक जाता. मोग दाखोवंक जाता भोव करून ज्या कोणाक गरज आसा तांकां पावोवन. तुजे लागीं आसा दुसऱ्यांक पाव. आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यून पावलू कोरिंतकारांक चीट बरोवन सांगता, जाका चड आसा ताका ओगडें जावंक ना आनी जाका थोडें आसा ताका उणें जावंक ना. हें जरी तर आमी आमच्या जिवितांत घातलें जाल्यार भाव भयणीनो आमकां झगडीं केस्तांवां करचीं पडचीं नासलीं, आमकां प्रोटेस्ट मांडून हाडचें पडचें नासलें, आमकां कोर्टान धांवपाक पडचें नासलें. ज्या कोणा लागीं चड आसा ताका ओगडें जावंक ना आनी जाका थोडें आसा ताका उणें जावंक ना. म्हणजे आयज ही केस्तांवां झगडीं प्रोटेस्ट आनी कोर्टान वचप जालां कित्याक थोडे जाण ही गिरेस्तकाय सगळी आपणाक हडप करूंक सोदतात. आनी अशें करपाक जे कोण ल्हान आसात तांकां चिड्डून उडयतात, जे कोण गरीब आसात ते आनीक गरीब जातात आनी जे कोण गिरेस्त आसात ते आपणाची गिरेस्तकाय वाडयत आसात. म्हणटूच हें उदारपण ना, जातूंतल्यान आमकां मोग दिसती पडटा. हो देवशे गूण मोग ह्या दिवपांतल्यान शेरिंगांतल्यान दिसती पडूंक जाय आसलो, तो दिसना. देखून आयज संवसार काडोखान बुडत आसा, आयज संवसार रडत आसा, आयज आमचेर वायट येयत आसा. तर ही कृपा आमकां मागुया, असलें मन आमचे मदें उपजय. जेजूच्यान तें करूंक जाता, देवाच्यान तें करूंक जाता. आमच्यान जेन्ना जायना, आमकां जेन्ना थोडे पावटी आडकोडी आसा तें करून घेवंक, तेन्ना देवाच्यान जाता. तर देवाच्यान जाता थंयसर आमी एक पावल देवा सोबे मारपाक सगल्यांनी प्रयत्न करूंकूच जाय. आनी हें पावल मारूंक, हें पावल भावार्थाचें, हें पावल भरवशाचें, हें पावल मोगाचें. तर भाव भयणीनो, जेजू आमचे बराबर चलता, ताका पळोवया. सायबीण माय आमकां केरीत भाशेन हो आदार दिता, शाश्वत आदार, सदांच आमकां आदार दिवपाक ती आमचे बराबर आसा, होय विस्वास धरुया. आनी आमची असोकतायेन केरीत भाशेन तिच्या पावलांनी चलून तिचें बरेपण आमचे सवें घेवया. तर जेजू ह्या आल्ताराचेर येता, तोय जेजू आमकां ही आमची आवय, सर्गीची आवय दिता. पेरपेत चुकूर सायबीण तिच्या हातान बाळूक आसा. केरीत भाशेन हो पवित्र संस्काराचो जेजू ती आमकां दिता. तो जेजू आतां ह्या आल्ताराचेर नव्यान आमचे पासत आजीर जाता. ह्या उंड्या सोऱ्याचे बदळणेन जेजूक आमच्या काळजांनी घेवन, जरूय चडशे जाणांक आयज आमकां मिसाचे भेटेन वांटो घेवन कुमन्यांव घेवंक फावो जायना, पूण जे सुवातेर आमी आसा थंयच रावून आयच्या दिसाक हो प्रयत्न करुया. भावार्थ बरवसो आनी मोग घेवन जेजूक आमचे भितर घेवया. आनी तो आमचे बराबर चलता तेन्ना ही सगळी तरेची वायट जावं दुवेसां जावं ही आडगां जी चल्लेली आसा ती सगळीं पयस जातली म्हूण आमी घोट विस्वास दवरुया. आमचो भावार्थ आमी सगळीं नेटान उचारुया. सतमानता देवा, सोर्पदार देवा आनी आनी जेजू क्रिस्ताच्या शेकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्रात्म्या वरवीं गर्भ संभोवलो, आंकवार पर्यंत चलमलो, पोंचल्या कालमेरेन कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका न्हिदपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान लोच करून जालो, स्वर्गाक चडलो, सोर्पदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें मेल्ल्यांची मुसबी करूंक येतलो. सतमानता देवा, पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठांय, मातकाचे बक्षणे, कुडीचें जिवन व्हड, शासनाचें जिवीत. आमीन. जेजू आमच्या मोगा पासत कुर्सार मेलो. दिसान दीस ताचेर भावार्थ दवरून ताच्या येण्याक भरवशान रावूं आमी बापाची मजत ह्या वेळार ह्या मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडारांनी जेजूचेर खोल बावार्थ दवरून आपले पोटचेक बोरवाशाचे आनी मोगाचे गोवाय जावंक
तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी वळखून लोकांक मोगा सेवेंतल्यान समाजीक बरेपण फावो करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. आमी सोमेस्तांनी जेजू आमच्या सांगाता सोदांच आसा म्हूण भावार दवरून एकामेकांताय मोगान जिवंक जेजूच्या येण्याक बोरवाशान रावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जिविताच्या कोश्टां आनी पिडे वेळार जेजू आमचो बोरवासो म्हूण वळखून ताचेर तीर भावार दवरूंक आमकां पवित्र आत्म्याची मजत मागुया. खेरीत भाशेन मागुया CZMP कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन जो आमच्या गोंयचो तयार करपाक जाय ताची तयारी चल्लोली आसा तो बरे भाशेन जावं जें कितें आमच्या गांवांक आनी आमच्या गोंयांक बऱ्याक पडटलें तेंच दवरूंक आनी जे निसंटनाचे प्रकल्प आसात ते ह्या प्लॅनांतले काडून उडोवंक सरकाराक तशेंच आमकां लोकांक ही जाणवाय दी म्हूण देवा लागीं मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन सगळ्या भावार्थान आनी बरवशान आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया. बापा आमच्या मागण्यांक तूं कान दी दुसऱ्यांक बरवसो दितोली मनशां जावंक आमचें मन उजवाडाय हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. Apल्या
म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोड दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशानी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कोनवाळायेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवंडार करून धाडलोय. जें जेजू सवें तुका मानतालें तेंच आमचेय सवें तुका मानूंक पातोक मात सोडून हेर सगल्यान आमचे गतीन जिवंक तुवें ताका पाठयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कृपेची देणी ओगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वार्ताचो गूट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची तुजी दया मागतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. कितें भाशेन ह्या वेळार मागुया आमी सगळ्या शेतकामत्यां पासत जे ह्या दिसांनी आपली शेतां रोयतात तांचेर आशिर्वाद घाल आनी तांचो शेता बाटांचो वावर बरे भाशेन जावंक तांकां फावो कर म्हूण मागुया. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुता बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुतवेदार बापा सुरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. तालिथा कुम चेडवा तुका सांगता उठ. आयज होच उलो आमी सगळ्यांनी आयकपाची गरज आसा. उठ. आमी उठपाक जाय आमच्या अनभावार्थांतली आमच्या दुबावांतली. आमी उठूंक जाय आयज निराशीपणांतली. आमी उठूंक जाय रागांतली. आनी हे भाशेन आमचे सगळे हे देव शिगूण उपजय म्हूण आमी मागुया. आनी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज्य आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक मागता. तुजी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांडेर पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. मोगाळा जेजू तू भोव पवित्र संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
सो मी म्हणटा बापा, तांचे पासत हांव मागतां तीं सगलीं आमचें सवें एक जावं आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार विस्वास धरूं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं हे परी सदां तुका मोगान एकवटोन सासणाक तोखता तसलो फोड आमी काडूं हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. तुझ्या भाव भयणीनो, आमच्या तरणाट्यांनी सांजवांचे परबे दिसाक एक कॉम्पिटिशन घडून हाडलेलें कास्ताद कपेल आनी ताचो निकाळ आयिल्लो आसा. पयलो इनाम वेता मॉलिता मिस्किता नाकेली चिकाली. दुसरो इनाम वेता सवना गोन्साल्वीस आसोय चिकाली. आनी तिसरो इनाम वेता ओलिवा बार्बोजा इग्रेजा चिकाली. तांकां तिगांयकूय तशेंच सगल्यांनी जाणी कोणी ह्या कॉम्पिटिशनान भाग घेतले, तुमचे फोटो धाडले, तांकां तरणाट्यांच्या नांवान आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनीक जे कोण विनर्स आसात तांणी आपलीं इनामां व्हरूंक आयज 4 ते 5 वाजता हांगासर येवन व्हरचें म्हूण तरणाट्यांनी मागलां. आयज सांजेर 4 ते 5 वाजता तुमचीं इनामां घेवन तीं हाजीर आसतलीं. तशेंच एक उगडास करता, आजून पासून परतून आमी जाणात ते भाशेन चीफ मिनिस्टरान सांगलां परतून कर्फ्यू वाडयल्लो आसा 5 तारीख पासून जुलयाची. म्हणटूच मिसांक तुमी आजून पासून येवपाक जायना. जाता ते भाशेन आमच्या घरांनीच रावून आमी मिसाचे भेटेन भाग घेवचो. तशेंच बुधवाराक आनी शुक्राराक सांजेर 7:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराचे भोजवणीन आमी वांटो घेवचो आनी आमचो भावार्थ आमी घट दवरुया, देवा लागीं मागुया जें कितें वायट आमचेर आयिल्लें आसा तें बेगीनूच पयस कर म्हूण आनी ह्या सगळ्या वायटांतली आमकां निवार म्हूण आमी देवा कडेन खतखत्यान आनी भावार्थान मागुया. हे कर्फ्यू मागीर लॉकडावन हें सगळें चलता आसतना एक विनंती सगल्यांक, तुमचे दोळे मातशे उक्ते दवरचे. भोंवतणी कितें घडटा ताचे विशीं जागृताय धरची आनी जें कितें जरी तर चुकीचें जाता जाल्यार एकामेकाक कळोवचें. कित्याक असलें जाय तें बंद करून ताचे आड काडूंक जाय तो चल्लेलो आसा. भोव करून आमचे भोंवतणी जें डिस्ट्रॅक्शन, एनवायरमेंटल डिस्ट्रॅक्शन आसा ताचे विशीं फ्रिडम मेळ्ळलें आसा जायते जाणांक. ह्या पासून मातशे दोळे उक्ते दवरचे. कितेंय जरी तर तुमचे भोंवतणी चुकीचें घडटा जाल्यार कळोवचें एकामेकाक आनीक भोव करून जे ऑथॉरिटीज आसात तांच्या नोटिसाक हाडचें. अशें करून आमी जण एकलो आमची जबाबदारी पाळूंक पावतल्या. भायर भितर सरता आसतना एकामेकाची काळजी घेवची, ह्या वायटांतली आमकां निवारूंक आनी ही पिडा चड पसरना जावंक आमी जण एकल्यान जाता तितलेय उपाय आमच्यान जाता ते घेवचे. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आयज सायबीण मायची आमी परबेचो उगडास करता आसतना पेरपेत सुकूर सायबिणीक ह्या परबेच्या दिसाक आमी हे शाश्वत आदाराचे मायेचें मागणें करतले. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना आनी तुजेर दवरता सगळो म्हजो विस्वास.
एक आकुतीचे माये एक आकुतीचे माये चुरचुरे कोर म्हजे चुरचुरे कोर म्हजे हांव आयकतां हांव आयकतां सगल्यांनी तुका सगल्यांनी तुका पाचारलेली पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरवाशा आसऱ्या आनी बोरवाशा पातक्यांच्या जा तोर म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासनाची चाकोन कशी हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता दिलो देखून म्हाका ताचे काकलुतीन हो विस्वास तुजे ताय खात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासनाच्या साल्वासावाची कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडली कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना हांव जाणो तुजे मोजोतीन हांव जैत वतली हांव जाणो तूं म्हाका मोजत दितेली म्हूण जोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातेऊन पूण भियेता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हो तोर वर्तुता उपकार जो मागता तुजे ताय आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या पोरमोणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळोवंक ओदीक करून एमकोणाच्या चोपकेच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरिये कृपेन बोललोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरिये कृपेन बोललोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू शाश्वत आदाराचे माये नुमान मरिये कृपेन बोललोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू
बागिंती मारिये बागिंती मारिये आदार दी आदार दी ओ दृश्टाक सांपडलेल्या सांपडलेल्या मजत कोर ओस्कोत काळजांच्या माग पोचे पासून जा शरातीन देवाच्या मुणयारांची विनोद कोर सगल्या देवाक भेटयलेल्या ओस्तोऱ्या पासत फावो कोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासनाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी आदार दिनार गरजांक आनी दुखी कोंतिनी प्रार्थुया हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणीचो तुजो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. खरीत भाशेन हो पिडेवंतांक आशिर्वाद आमी दिता आसतना सगल्या पिडेवंतांक आमच्या मनान हाडुया आनी ज्या कोणाक हो आशिर्वाद गरज आसा आनीक सायबीण मायचे मजतीन बरी जावंक जाय तांचे पासून मागुया. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार आसा. ताणे स्वर्ग आनी संसार रचला. सोम्या म्हजें मागणें आयक आनी म्हजे हृदयान तुजे शीं पावो. सोम्या आसूं तुमचे सोवें आनी तुमच्या आत्म्या सोवें. प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंतवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मोदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जी येता आनी राजवट करता सासनाच्या सासनाक सासवत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें आनी पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं. Tuci